केन्ना मेरेन ओपन जातली गेली 2.5 वर्सां टुरिस्ट खातीर हे बंद आहा केन्नाच्यान ओपन जातलें. आज आम्ही आयिल्ले NIWSच्या इन्स्पेक्शनाक तेन्ना वी हॅव टेकन द इन्स्पेक्शन ऑफ द दोना पावला जेटी ऑल्सो. दोना पावल जेटी आमी भुरगेपणान येताले. फ्रॉम देर टू नाव द वेज इट हॅज हॅपन्ड एंड नाव गोवा टुरिजम डिपार्टमेंट डुईंग दीस वर्क्स. I just come to review and check what exactly is done. Restoration by keeping what was there was very important and I think they have done it. Dona आणि पावला ताचे स्टोरीज बाकीचे सगळ्यांनी भुरगेपणान आयकले. I think we need to promote it in the right sense. As far as the opening is concerned, I think we need to have a departmental meeting. We also need to talk to the local MLA. We also need to see about putting the people right, how it is. आणि we need to ensure the promotion is done properly. ताज्या खातीर पार्किंगाचे इशू रेजिडेंट्साचे कितें आशिल्ले फाटीं घेवन आयिल्ले तांकां आमी सांगिल्लें की लोकल MLA कडेन पयलें जेनिफर बाई कडेन वच आनी उलयात म्हणून. एंड आय थिंक वी एज वी हॅड कम टू फॉर अ मिटींग एट द NIWS नॉट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स. वी हॅव कंबायन्ड इट विथ अ लास्ट मिनीट इन्स्पेक्शन एंड अ थिंग हियर अलॉंग विथ आमचो चेअरमॅन ऑफ गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन बाब गणेश गांवकाराक घेवन we will have a discussion and the local MLA to ensure that this thing is moving out at the earliest. Begin करप आनी ताज्या खातीर कितें समज जाय कितें तुटी करपा जाय तें पळोवन we will ensure that things are done up. The second part is left, a small piece is left which maybe need to be taken up to complement the larger piece. But Dona Paul Jetty has been sentimentally and emotionally connected to every Goan who must have come here in any part of or time of his life. Tourists have been coming here. Viewing galleries, नवे कन्सेप्ट कितें करूंक मेळटा, हाऊ कॅन बी प्रमोट दीस डेस्टिनेशन, हाऊ वी कॅन प्रमोट दीस प्लेस, हे विचार करपा खातीर पयले टू कम एंड हॅव अ लूक एट द सेटअप इज वॉट वी हॅव कम. म्हाका आतां लास्ट याद जाता की फंक्शन हांगा जाल्लें तें लास्ट इफीचें म्हाका दिसता बाब मनोहर पर्रीकरान तेन्ना एक डिनर होस्ट केलें. आय थिंक दीस आर प्लेसीस वेर वी नीड टू रियली प्रमोट. वेन वी गो इन द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी सी डिफरंट थिंग्स. वेन वी हॅव सच अ ब्युटी इन गोवा इट सेल्फ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड. म्हणजे घरातली मुर्गी दाळ बराबर म्हणटा ती. So I think it's time that we get focused on the infrastructure we have created to promote it to the right people. So as we engage with the PR and the other teams together to promote these particular locations in the right direction and promote Goa as a destination, places like Dona Paul find a special place for domestic and international tourists. की केन्ना स्टार्ट जातले केन्ना आमी करूंक शकता हे रोखडेंच तुमकां आमी we will come back with the dates. We need to have a O&M and everybody in place. Get the parking in place. There are some issues of parking. There are some subjudice matters. So we need to review the whole thing. So killy jetty आणि complementing the parking. So residents त्रास जायना, वयल्यानूय प्रॉब्लेम जायना आनी आमकां हांगा सकयल कितें करपाक मेळटा तशी वेवस्था तयार करतले. लोकल MLA कडेन घेवन उलोवन जातकर आमी आमचे कडेन उलोवन मुख्यमंत्री कडेन डेट घेवन वी विल ट्राय एंड ओपन दिस द अर्लिएस्ट. स्टॅच्यू आतां इमिजिएटली पयलो रिस्टोर करपाक लागला एज इज वेर इज बेजीस. पूण तो स्टॅच्यू इज गॉट इमेन्स व्हॅल्यू. तो स्टॅच्यू हांगा आसप आनी करोड जावप आमच्या फुडें ही ऑल्सो इज नॉट अ रायट थिंग. वी नीड टू फायंड अ आन्सर टू दीस. सो आय थिंक वी नीड टू टेक पीपल इन टुगेदर डिस्कस एंड देन डिसायड. इट इज नॉट मी एज अ टुरिजम मिनिस्टर जस्ट टेकिंग डिसिजन्स. लोकल MLA नीड्स टू बी स्पोकन टू. टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या तकलेन कितें आसा तें समजून घेवपा जाय. बट दीस टायप ऑफ थिंग्स मोन्युमेंटली नीड टू बी आर्कायव्ड अँड केप्ट कित्याक ते तांचो व्हॅल्यू जो आसा इज दे आर प्रायसलेस.